नासलें तेन्ना तीन फावटी प्रत्येक आमचे जे सरपंच आसा पंच आसा जे कावन्सिलर आसा तांकां विचारून तांकां तिकीट डिक्लेअर केली त्या टायमार। पूण त्या टायमार सगळ्या लोकांनी ठामपणान सांगलें जे प्रताप गांवस आसा कुर्तास गांवस आसा तेज्या फाटल्यान प्रतापाकूच तिकीट दिवपा जाय, कित्याक तेज्या फाटल्यान तेणी काम केल्लें आसा आनी त्या टायमार तो विशय सोंपलो। फाटली जी जेन्ना आमदार जालो 3-3.5 वर्साच्या काळान आमदार आसलो, आमदार आसतना तेन्ना सुद्दां कितें करप सगळें सांगप साखळी म्हाजेर सोडा म्हणून। साखळी तुजेर सोडली, साखळी सोडून कितें केलें जेन्ना इलेक्शन येयलें पळय त्या टायमार तिकीट दिवपाक सुद्दां तशेंच केलें। जेन्ना नरेश सावळाचो कसो घात केलो, थंय प्रवीण जाट्याचो कसो घात केलो, आयज तीच परिस्थिती हांगा येयल्या। आयज हांगासर सुद्दां साखळी मतदारसंघात तीच परिस्थिती केल्या। कोण म्हणटा कितें हे तिकीटीचें सगळें सेटिंग केलां। आतां अशें जर काँग्रेस पार्टी जर सेटिंग करता जाल्यार ही संघटना आनी कित्याक जायी आनी संघटनेची गरज ना। तुम्ही डायरेक्ट कितें करपाचें 5 वर्सांनी इलेक्शनां लडोवपाचें आनी कोणाक तरी तिकीट काडून दिवपाची। आमी कितें म्हटलें सगळे जाण संघटीत करून काम करया अशें म्हटलें, पूण हेजो अर्थ अशें की कोणाकूय काडून तिकीट दिवपाचें न्हू। म्हाका तुमी पयलींच सांगालें, 1 म्हयनो पयलींच सांगा। आनी हांव सांगता थोड्यांनी खंय राण्या कडेन निमाणी तिकीट फायनल जावचे जाल्यार पयलीं कितें सांगलें खंय या बाय आमी सांखळेचे कावन्सिलर आसा आनी हे तिकीट आहा ते सांखळेनूच मेळपाक जाय आनी हे 7,000 मतां सांखळेन आसा। 7,000 जर मतां आसा, 7,000 जर तुजो कॅन्डिडेट निवडून येता जाल्यार तूं कॅन्डिडेट निवडून दिया न्हू काँग्रेसचो कसो तो। बाकीच्या कोणाक हांगा किंमत ना। जर ते कोण जे त्या दिसा कोण कावन्सिलर गेल्ले आनी कोण तेज्या वांगडा पळय गेल्ले तांकां विचारूंक सोदता। बाकीचे तुमकां विलेज पंचायती आसा तेंची तुमकां कोणाची गरज ना। बाकीच्यान तुमी कोणाक विश्वासान घेतले, पार्टीचे जे वर्कर आसा तांकां तुमी विश्वासान घेतले, कोणाक विश्वासान घेवना। तुमी सांगले कितें आमी पार्टीक काम करपाचें ना। मागीर अशें कित्याक घडटा? काम करप कोणी आनी तिकीट दिवप कोणाक? तुमकां सगळ्यांक हे एग्री आसा जाल्यार तुमी पयलीं सांगा। आमी फाटले फावट ठरयना जो आमकां नॉन कॅन्डिडेट गोवन दिला पळय आमकां तो मान्य ना। सगळ्यांचे सगळ्यांनी सांगलेल्यान सगळ्यांक मान्य जाल्लें आसा। आतां आमचो विशय एकूच आसा, आतां आमी फुडें कितें करपाचें? खंयच्या पार्टीक सपोर्ट दिवपाचो काय आमी इंडिपेंडंट वचपाचें हें तुमी सांगपाचें म्हणून आयज मिटींग आपयल्ली आसा। इंडिपेंडंट जाल्यार तुमच्या सगळ्यांची जर सहमती आसा जाल्यार आमी इंडिपेंडंट सुद्दां वचपाक तयारी आसा। आमचें तशें कांय ना। हांव काम करतलो नाजाल्यार हांव म्हाजो निर्णय म्हाजो ठाम आसा। दुसरें आमचें डिसिजन आसतलें तें आमी सगळे ब्लॉक आहा ते रिजायन जाताले आनी तुमकां जर दिसता कोणा पार्टीक काम करपाचें तें करा। ज्या टायमार जर प्रत्येक फावटी जर पार्टीन रावन गद्दारी करता जाल्यार पार्टीन रावन फायदो ना। पार्टीचे आमचे ब्लॉक जाल्यार आमचे भितर मनीस येता अशें मनीस आसा जाल्यार आमी कित्याक 5 वर्सां काम करून कितें फायदो आसा? हांव काम करतलो नाजाल्यार हांव म्हाजो निर्णय म्हाजो ठाम आसा। दुसरें आमचें डिसिजन आसतलें तें आमी सगळे ब्लॉक आहा ते रिजायन जाताले आनी तुमकां जर दिसता कोणा पार्टीक काम करपाचें तें करा। ज्या टायमार जर प्रत्येक फावटी जर पार्टीन रावन गद्दारी करता जाल्यार पार्टीन रावन फायदो ना। पार्टीचे आमचे ब्लॉक जाल्यार आमचे भितर मनीस येता अशें मनीस आसा जाल्यार आमी कित्याक 5 वर्सां काम करून कितें फायदो आसा? प्रत्येक फावटी गद्दारी केल्ली आसा। आमी आतां डायरेक्ट गद्दारी करुया नाल्यार कित्याक असले पार्टीन कित्याक रावया? पयलीं सांगा नाल्यार प्रामाणीक सांगा बाबा ही बाबा तिकीट तुका मेळची ना तेन्ना तूं बाबा हे फावट सायडीक राव। हांव पयलीं सायडीक रावतालो, सगळ्यांक सांगता गांवभर सगळ्यांक सांगता प्रतापाची तिकीट कन्फर्म आनी निमाणे जावन सेटिंग करतात आनी म्हाका सायडीक व्हरतात। दिल्ली पावतकूच नांवां चेंज जाता। तिकीट जर मेळ्ळा प्रताप गांवस येतलो आनी तेका लागून मुद्दाम म्हाका तिकीट दिवंक विधानसभेन करपाची वयपाची संद दिवंक शकता हे अत्यंत निषेधार्ह आसा आनी हांव